सुखाचे शुभ वर्तमान। एकदा थोडे साधुकी जेजूशी आयले। ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस। तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरला, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगे बाल नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उरपोन करची। तर 7 भाव आसले। पयलो लग्न जालो आनी भुरगे बाल नासतना मेलो। दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगे नासतना मेलो। मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो, तेच परी 7 जाण सोसोत दवरी नासतना मेले। सगळ्यावन निमाणी बायलूय मेली। तर 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातोली तेन्ना तांच्या भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातोली। जेजून तांकां सांगले, ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जातोली मेळटीत ती लग्न करून घेनात दिनात। तांच्यान आनीक मरूंक जायना, ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जीवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं। मेलोली खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोइजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयला। तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा। देखून मेलेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो, ताका सगळीं जिवी। शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेच विचार करूंक कालीज जालें ना। देवाचें उतर हें।